परंपरा आणि गोंयकारपणाचो एक भव्य उत्सव सालिगांव हेरिटेज फेस्टिवल 2026 तुमकां सगळ्यांक येवकार। 3 दिसाचो हो भव्य उत्सव 8, 9 आणि 10 मे एंट्री आसा फ्री आणि हांगा संगीत, लोककला तशेंच गोंयचे रुचीक पारंपरीक जेवणाचो आस्वाद तुमकां हांगा अनुभव करपाक मेळटलो। हेरिटेज फेस्टिवल हे थर्ड कन्सिक्युटीव टायम म्हणजे कन्स्टिट्युएन्सीन जाता। सालिगांव हेरिटेज फेस्टिवल 2026 आणि थोड्याच वेळान तेजे इनॉग्रल फंक्शन जातलें, सुरवात जातली। म्हाका खरेंच खोशी भोगता आनी हांव मना काळजांतल्यान म्हज्या सगळ्या लोकांच्या तर्फेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की थर्ड टायम आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली हेंच्यांनी होस्ट करपाक लागून। हो फक्त एक म्हाका दिसता फेस्टिवलूच न्ही, जाल्यार हांगा आमी सेलिब्रेशन करता आसतना आमचे कल्चर जो आसा तो सेलिब्रेट करता, आमची हेरिटेज जी आसा ती सेलिब्रेट करता। सालिगांव तुमी पयली आसतली एक अशी कन्स्टिट्युएन्सी थंय तुमकां सगळें पळोवपाक मेळटलें। म्हणजे हांगा तुमकां चर्ची पळोवंक मेळटल्यो, देवळां पळोवंक मेळटले, फोर्ट पळोवपाक मेळटले, पोर्चुगीज हावजीस पळोवपाक मेळटले, बीच आमच्या हितून आसा, मांडवी रिवर आमच्या हितून आसा, बरी शेतां आमच्या हितून आसा। म्हणजे सगळें हेजो म्हाका दिसता एकठांय जावन आमची सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी जी मेळटा हेरिटेज फेस्टिवल आनी आमची हेरिटेज सेलिब्रेट करपाक लागून हे वर्सान वर्स हांगा फॉरेन ट्युरिस्ट, आमचे इंडियन ट्युरिस्ट आनी म्हणजे भरपूर संख्येन लोकल्स हांगा येता, पुराय गोंयचे लोक हांगा येता। हे करता आसतना आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसूं जावं आमचे लोकल टॅक्सीकार आसूं, आमचे गेस्ट आसूं, हेंकाय फायदो जाता, हेंकाय गिरायक मेळटा। सो ऑल टुगेदर आमी ह्या फावटीचो जो 2026 हेरिटेज फेस्टिवल आसा हो तुमी मातसो अनोखो पळयतले, कित्याक ह्या फावटी आमी सगळे गोवन आर्टिस्ट जे आसा तांकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या। आमचे लोकल यूथ, आमची माणकुली भुरगीं ती परफॉर्म करतली, आमच्या महिला ज्यो आसा ती परफॉर्म करतले, बँड आसा हे सुद्दां सालिगांवचे आसा, जे फॅशन शो करता हे सुद्दां निनोश्का म्हणून आमचे सालिगांवचे आमचे एक भयण ते हे करता, होस्ट करता। हे करता आसतना सुदेश भोसले जो फाल्यां येता तो सुद्दां नीज गोंयकारूच। सो सगळे आमी ह्या वटी म्हणजे वी मेड शुअर की आमच्या गोंयकारांक एक स्टेज मेळची, आमच्या गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची, जावं ते सेल्फ हेल्प ग्रूप आसूं, जावं ती बँडां आसूं, जावं ते टॅक्सीकार भाव आसूं, जावं ते गेस्ट हावज आसूं। म्हाका दिसता एक सक्सेसफूल इव्हेंट तुमकां 2026 हेरिटेज फेस्टिवल तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटलें। आनी हे करता आसतना आमचे हॅपिनस इंडक्स वाडटलेंच आमच्या लोकांचे, हेज्या बरोबर ट्युरिजम जें म्हणटा हें स्ट्रेंथन जातलें। भरपूर भायले ट्युरिस्ट म्हणजे गोंयकार लोकल सोडून आमकां इंडियन ट्युरिस्ट तशेंच फॉरेन ट्युरिस्ट हांगा पळोवपाक मेळटले। सो हें करता आसतना आमची गोंयची आमी जी इकॉनॉमी म्हणटा ही आमी स्ट्रेंथन करतले। सो ऑल टुगेदर एक सक्सेसफूल इव्हेंट 2026 हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गनायज बाय टुरिजम डिपार्टमेंट हे तुमकां पळोवपाक मेळटलें। हांव आनी एकदां ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा। आतांचे पिळगेक आमचें ट्रेडिशन कितें आसा तें खबर आसना, आतां ते फक्त मोबायल आनी हें घेवन तातूंतूच आसता, थंयी मेळटा तांकां इन्फॉर्मेशन, पण लायव्ह अशें खंयच तांकां पळोवपाक मेळना, तें आतां मेळटा तांकां। ह्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमचो केदार सर इतलें बरें तें फेस्टिवल करता की ताका लागून आमकां सगळ्या गांवच्या कलाकारांक प्रमोशन मेळटा, तशेंच आमची फूड स्टॉलाकूय प्रमोशन मेळटा, म्हणजे आमचें पारंपारीक जें आसा जेवण ताका प्रमोशन मेनली मेळटा, ताका लागून हो ऑर्गनायज केल्लो आसा। ओके, थँक्यू। आयज आमच्या ह्या कल्चरल फेस्टिवलाक आसा गायत्री फूड्स आनी आमी तिका चडशे आमचे जे एक्वा फीश आसूं किंवा खंयचेय आमचे फेस्टिवल्स आसूं ती आसतात आनी हांगा गर्दी पळोवपाक आमकां मेळटात। सो आयज आमी उलया तिचे कडेन। हॅलो, आयज हांगा येवपाचें मुख्य कारण हेरिटेज आमचं गोवा टुरिजमाच्या एक्झिबिशना खातीर आमी सदांच येतात एक्चुली, ताका लागून आमी आनी आमकां हांगासर आमचें ऑथेंटीक दाखोवपाक गावता गोवन फूड्स म्हणून आमी। ओके, आनी आयज तुमच्या स्टॉलार कितें कितें आसा? आमचें ऑथेंटीक आमी चड आयज आमी अशें कांय हाडूंक ना एक्चुली, आमी लोक उत्सवाक करतात बीन तशें। आमी आयज चडशे आमचे गोंयचे स्टफ माणक्यो हाडला, मागीर नको डांगर, प्रॉन्स डांगर, कालवांचे डांगर, तिसऱ्यांचे, आमी चडशे ह्या फावटी स्नॅक्साकूच गेला। ओके, ताका लागून आतां हे 3 दिसान तुमी कितें कितें हाडपाची आसा, सो कितें प्लॅन आसा तुमचो? आसा आमचे सगळे चडशे आमचे कुल्ल्यांचे, कुल्ल्यो, चिकन शागोती आनी
स्टफ स्क्विड्स Stuffed चड रेफरन्स आमचो स्टफ स्क्विड्साकूच तुमचं आसता बेस्ट सेलिंग स्टफ स्क्विड Stuffed squids, हय. अच्छा ओके डन सो आता तुमकां अशें कितें दिसता सालिगांव आनी हेरिटेज फेस्टिवल ह्या दोगांचे तुमी खंयची म्हणजे तुमी म्हापसाची. म्हापसाची सो सालिगांव आनी हेरिटेज फेस्टिवल तुमकां वॉट यू हॅव टू से अबाउट दीस फेस्टिवल फेस्टिवल ह्यो गोवा ट्युरिजमाचो म्हणून सगळेच गोवा ट्युरिजमाचे फेस्टिवल बरेच वता तेतून काय हे दुबाव ना. ना आनी नको आमचे तशे गोवन फुड्साचे गायत्री फुड्स म्हणून नांवूय आसा तशे लोक आमकां सोदीतूय येता पूण तशें आमकां कांयच प्रॉब्लम ना खंयसरूय खाची आशिल्ले सुद्दां लोक वता आमच्या कडेन ओके डन थँक यू हाय फर्स्टली टेल मी हाऊ इम्पॉर्टंट डू यू थिंक सच फेस्टिवल्स आर Oh, it's very important for the younger generation to know what our ancestors did, what they ate. Yeah. Right, that new people, the younger generation is forgetting where we came from. True. So this is what we were doing. Earlier we used to cook in the mudden pots and stuff. So this is what they have to carry forward. So that's why we are in the third generation of chefs. Okay. So, So what inspired you to take part then? well, I'm a seaman basically. So I Okay. work on the ship. So I'm into hospitality. So this is something what I do on a daily basis. Okay. So this is. Lovely. And what is special in your stall today? Oh, today you should definitely try the pork beef tongue roast. That is one of the favorites, and always the sorpotel. That's one of our specialties also. Okay. Sorpotel. Okay. And tell me one thing. Are now these recipes that you have been making, are they passed down to generations or how? These are definitely passed on from my grandparents to my father. So right now, my mother is helping me to cook these things. So Okay. it's good, yeah. So how are you looking forward to this what are your expectations from this 3 days of the festival? Oh, definitely, it will definitely be a success for sure, yeah. Because you're seeing the stalls here put up. It's basically you have everything here together. You should always try to rock with the food, so it's very good. Yeah. Okay, thank you. Thank you. गोंयच्या मातयेचो सुगंध परंपरेचो सूर आनी आमची संस्कृती ह्या तिगांचो एक सुंदर मेळ आमकां ह्या फेस्टिवलाक पळोवपाक मेळ्ळो 3 दीस चलतले हे फेस्टिवल माय दे दिवस चर्चच्या सारक्या ओपोजीट आशिल्ले सालिगांव फुटबॉल ग्राउंडाचेर मुजरात येया आनी सालिगांव हेरिटेज फेस्टिवलाचो आस्वाद घेया आनी अशात आनी कार्यावळी खातीर पळयत रावा RDX गोवा.